तुमच्या सगळ्यांक वेलकम. काल आमच्या आमदारान तुम्ही पळयला एक पब्लीक इशू वयर काडिल्लो, तो म्हळ्यार बाणावलेच्या एका रेशन शॉपान प्लास्टीक रायसाचो इशू. ताचेर थोडी प्रतिक्रिया आमकां मेळिल्ली आसा, थोड्या मंत्र्यांनी एका सेक्रेटरीन सुद्दां हे केल्ले आसा. पूण तरी पूण एक टेक्निकल रिप्लाय, एक डिपेंडेबल रिप्लाय अजून येवंक ना. कित्याक हो इशू जेन्ना काल वयर आयलो तेन्ना MLAन वयर काडलो आनी इट वॉज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सिव्हिल सप्लायज मिनिस्टर टू रिस्पॉन्ड टू इट. पूण मिनिस्टराचें कांयच आयकूंक आयलें ना आनी ही सेंड द सेक्रेटरी ऑफ सिव्हिल सप्लायज. सांजची जेन्ना हो व्हिडिओ व्हायरल जावपाक लागलो आनी तांकां कळ्ळें की हो लिपोवपाक शकचे ना, तेन्ना 7:30-8 केन्ना तरी सेक्रेटरीन PC घेवन एक रिप्लाय दिवपाचो अटेम्प्ट केलो. आता तो म्हणटा की हो फॉर्टिफायड रायस. आता हो फॉर्टिफायड रायस काय प्लास्टीक रायस, दॅट सेक्रेटरी कॅनॉट सर्टिफाय, नायदर कॅन MLA सर्टिफाय. इट हॅज टू बी सर्टिफायड बाय अ कॉम्पिटंट एजन्सी जशी FDA आसा. आणि काल आपलो रिप्लाय दितना सेक्रेटरीन म्हटलें की आमकां FDAचो रिपोर्ट ऑलरेडी आयिल्लो आसा, तो आमी रिलीज करतले म्हणून. अरे तू प्रेस कॉन्फरन्स घेता ह्या इशूचेर, तू म्हणटा आपले कडेन रिपोर्ट आयिल्लो आसा, तेन्नाच रिलीज कर मरे. काल रिलीज करूंकूच ना, आजूय रिलीज केला जाल्यार हांवें पळोवंक ना. सो वेदर दीस इज फॉर्टिफायड रायस ऑर प्लास्टीक रायस, इट इज स्टील अ क्वेश्चन इन द माइंड्स ऑफ द पीपल. आणि सेक्रेटरीन जेन्ना PC घेतली तेन्ना तो MLAकूय अटॅक करता आणि मिडियाकूय अटॅक करता. तो म्हणटा आमी मिस इन्फॉर्मेशन कॅम्पेन केली म्हणून. आमकां कितें मेळटलें बाबा मिस इन्फॉर्मेशन कॅम्पेन म्हणून? आमकां कितें मेळटलें मिस इन्फॉर्मेशन कॅम्पेन करून? तुम्ही कसलोच लोकांक इन्फॉर्मेशन दिवं ना म्हणून हो मिस इन्फॉर्मेशन तयार जालो आसा. ही हॅज एडमिटेड की बाबा ह्या रायसा खातीर, ह्या प्लास्टीक रायसा खातीर, ही यूज द वर्ड प्लास्टीक रायस, बाकीच्या राज्यांनी सुद्धा हो इशू जाल्लो आसा. जर तू जाणा जर हो इशू जाल्लो आसा जाल्यार गोंयांत तुवें कसलेच लोकांक इन्फॉर्मेशन कित्याक दिलें ना? ही हॅज एडमिटेड की ह्या म्हयन्याच्या मार्चाच्या म्हयन्याच्यान दे आर सप्लायींग ओन्ली फॉर्टिफायड रायस थ्रू पब्लीक डिस्ट्रिब्युशन सिस्टम. रेशन दुकानांनी आता फक्त फॉर्टिफायड रायस मेळटा अशें सेक्रेटरीन सांगलां. हें कोणाक खबर नाशिल्लें. आनी काल आमच्या आमदारान जर हो इशू वयर काडूंक नाशिल्लो, कोणाक खबर जावचें नाशिल्लें. आनी इट इज इम्पॉर्टंट बिकॉज हे जे फॉर्टिफिकेशन जाता रायसाचें, तातूंत कितें कितें आयर्न, फॉलिक ऍसीड, विटामीन B कितें घालता तें सगळ्याकूच बरें आसा अशें ना. देर आर सम सेक्शन्स ऑफ द पॉप्युलेशन विच रिक्वायर इट and there are some sections of the population to everybody forcing people to eat it through public distribution system, through midday meal, through अंगणवाडीज. तुम्ही कितें तरी लोकांक अवेअरनेस तरी करूंक जाय आशिल्लो न्ही. कांयच अवेअरनेस करूंक ना आनी मागीर सांगता की आमी मिस अवेअरनेस करता, मिस इन्फॉर्मेशन करता. सो वी कंडेम दिस सॉर्ट ऑफ बिहेवियर एंड दिस स्टेटमेंट ऑफ द सेक्रेटरी. ताच्या मागीर ताणें मिडियाक सुद्धा अटॅक केलो. तो म्हणटा तुम्ही कित्याक ते पब्लीश केले काय म्हणून. This should not have been published at all. Why should not have published at all? If it was not published, today people would not have been aware. वो issue वयरूच वचना आशिल्लो. So I hats off to the media for covering it properly and making this a issue. आणि परत तुम्ही त्या सेक्रेटरी किंवा मंत्रीक किंवा मुखेलमंत्रीक जेन्ना मेळटले प्रश्न विचारात, FDAचो रिपोर्ट खंय? What is that rice? Is it plastic? Is it fortified? Is it safe for the people of Goa? जे तुम्ही असे सामके सगळ्या सिस्टमांनी फक्त फॉर्टिफायड रायस लोकांक दिता तो. यू आर नॉट गिविंग अ पीपल अ चॉयस. तुम्ही लोकांक फोर्स करता हो रायस खावपाक. अँड पीपल हू हॅव सर्टन मेडिकल इश्यूज फॉर हुम दिस रायस इज डेंजरस नीड टू बी अवेअर ऑफ इट. तांकां ही माहिती दिवपाची तुमची जबाबदारी आसा. सो इतलें सांगूंक सोदता की सिव्हिल सप्लायज डिपार्टमेंट, सिव्हिल सप्लायज मिनिस्टर अँड गव्हर्नमेंट ऑफ गोवा, तुम्ही गोंयच्या लोकांक अशेंच तुमचे कांयच जबाबदारी ना अशें वागूं नाका. डू नॉट टेक अस फॉर ग्रांटेड. जस्ट बिकॉज जे आमचे रेशन शॉप आसा ते लोअर इन्कम ग्रुप सगळ्यांक चड वापरतात आनी तुमकां दिसता की गरिबाच्या तोंडान कितेंय घाल्यार जाता, ते कोण तांकां कांय तांची कांयच ताकद ना कितें उलोवपाक. वी वॉन्ट टू लेट यू नो
की आम आदमी पार्टीचे आमदार आसा, आम आदमीचो आवाज आमी सदांच वयर काडटले. टुडे द पुअरेस्ट पर्सन इन गोवा हॅज अ वॉइस. आणि काल हे जी प्रेस कॉन्फरन्स जाली हे कितें बाब वेन्झीन आपले आपूण करूंक ना. जेन्ना एका रेशनच्या दुकानचे एक ग्राहक आसा, एक रेशन कार्ड होल्डर आसा, तिने जेन्ना हो इशू ताच्या अटेन्शनाक हाडलो तेन्ना हो इशू वयर आयलो. सो टुडे आम आदमी ऑफ गोवा हॅज अ वॉइस विथ द आम आदमी पार्टी एमएलएस. इतलेच सांगू शकता. सो काल जेन्ना हो प्लास्टीक रायसाचो इश्यू एक्सपोज जालो तेन्ना रिएक्शन आयलें की हो प्लास्टीक रायस न्हू, हो फॉर्टिफायड रायस. सो प्रश्न असो आहा सीएमाक की डू वी एज ह्युमन्स, एज सिटीजन्स हैव द राइट टू चूज आवर रायस, ओ तुम्ही बीजेपी सरकार डिसाइड करतले आमी कसले रायस खावपाचो, जे भाशेन तुम्ही कसले मांस खावपाचे, कसले खावपाचे ते तुम्ही डिसाइड करताले पहिले. तुमकां तशे भाशेन तुमचो आतां तुमी सरकार डिसाइड करतले लोक कसलो रायस खातलो तो, जावं तो बीपीएल आनी एपीएल रायसाचेर जो डिपेंडंट आहा. सो सीएम विल डिसाइड. ओ चॉयस आसपा जायो. ह्युमन रायट्सा कडेन विचारपा जाय तुमी. यू आस्क युअर लीगल सेल एज अ स्टेट चीफ मिनिस्टर, डू द पीपल ऑफ युअर स्टेट हॅव अ चॉयस टू ईट द फूड दे वॉन्ट, और तूं तो फॉर्टिफायड रायस म्हणून तूं बुलडोज करून वयतलो. आज जरी आमी सुपर मार्केटान गेले जाल्यार फॉर्टिफायड रायस म्हणून वचून पॅकेट विकता. हो पळोवन कस्टमर कंज्युमर डिसाइड करता की आपल्या आयरन जाय, विटामीन जाय की नाका. म्हाका विटामीन जाय जाल्यार हांव रायस घेतलो, म्हाका विटामीन नाका जाल्यार हांव घेवपा ना रायस. आणि जे एफडीए गेले काल सीएम सांगतालो that there is a test report. That test report is coming at the time when it was issued. तुम्ही साक वचून चेक केल्या जे गुदावांतसून हो फॉर्टिफायड रायस आता भायर सरला तो फॉर्टिफायड रायसाचो सॅम्पल घेऊन हांवें जे रायस काडलेले जे बॅगांत आसले ते रायसाचो तुवें सॅम्पल घेऊन तुवें चेक केला ना. काली केला ना, तुवें आजी केला ना. हांवें धाडला एफडी कडेन. तुगे एफडीए तुजे अंडर आहा म्हणून हांवें ते सॅम्पल दुसरे स्टेटीन धाडले कडपाक तो कितें का म्हणून रायस. सो मुगे काम हांवें केलां, पूण तुवें करपा जाय आशिल्लें. रादर देन जस्ट सेईंग दॅट दिस इज फॉर्टिफायड रायस, वी स्ट्रॉंगली कंडेम. यू शुड हॅव आस्क्ड द पीपल ऑफ गोवा की हो फॉर्टिफायड रायस आहा हो नॉर्मल तांदूळ आहा. कोणा फॉर्टिफायड रायस जावं तो फॉर्टिफायड रायस घेवचो, नॉर्मल जाल्यार नॉर्मल घेवचो, आनी हे सॅम्पल पळोवचे. एक प्रश्न येता आतां जेन्ना हो टॉपिक वयर सरलो, हे करप्शन आहा हितून. 8 म्हयने पयले पोंडांत एक ट्रक दवरलेलो रायसाचो, आनी तेन्ना जो पीआय जे ट्रक दवरलेलो ते पीआयक ताबडतोब तेमी काडलो थिंगाचो आनी तेका मागीर काडलो, ट्रान्सफर मारलो. आनीच तो पीआय आज आमगे कोलवा आहा. त्या पीआया कडेन विचारपा जाय आशिल्लें कितें जाली ती केस. सो तो आज क्वेश्चन येता की तो ट्रक जो दवरलेलो पोंडा रायसाचो, वॉज इट प्लास्टीक रायस or was it plastic fortified rice to be mixed into the normal rice? If yes or no, ती केस किती झाली, त्या पीआयक ट्रान्सफर कित्याक केलो, हेजे इन्व्हेस्टिगेशन करपाची गरज आहा. 2-3 क्वेश्चन आतां येता. आनी गोंयकार जो आहा तो आमी सगळे डिपेंडंट आसा, ताका लागून आमी सरकार निवडून हाडटा. आज गोंयकारांक एक हांव क्लियर मेसेज, भंय कोणाकूय घालना. पूण हो जो आमी तांदूळ घेयलो म्हणटरी तो तांदूळ उदकांत घालपाचो. उदकांत घालून हो जो प्लास्टीक फॉर्टिफायड रायस आहा तो वयर सरतलो, फ्लोट जातलो. तुमकां तें नाका जाल्यार तो फ्लोटींग रायस काडा, भायर उडया, रायस दुसरो कंज्यूम करा. टू बी व्हेरी सेफ. दिस इज द बेस्ट सेफ्टी मेजर वॉट ऑल गोवन्स कॅन टेक. ऑल ओव्हर गोंयकारां मागता हो तांदूळ जो हे विकता रेशन शॉपाक तो पयलीं उदकांत घाला. तितून जो मिक्सचर रायस आहा, प्लास्टीक जावं फॉर्टिफायड जावं, तो तुमकां आयरन आनी तेंगे विटामीन जर तुमकां नाका जाल्यार तो फ्लोट जातलो विटामीन. ते प्लास्टीक फ्लोट जातले आनी ते फ्लोट जाता ते विटामीन आनी ते सगळे आहा ते काडून भायर उडया. नॉर्मल तांदूळ आहा तो आमी पयलीं खाताले ते खाया. दिस इज फॉर सेफ्टी पर्पज.
So this is awareness. At least I have done an awareness rather than closing the ration shop. तुगे रायसान जे तुगे किलो तुगे क्वांटिटी तुक मेळटा तितून तो प्लास्टीक रायस काडा भायर उडया तेन्ना म्हळ्यार सीएमान पूण एक्शन घेवपा जाय. यू हॅव टू फायंड आउट. I am not someone who will just play games and do publicity. हांवें मिडिया मुखार तो रायस काडला आनी हांवें burned it. And after burning we could see carbon particles. I have poked a needle into the rice. So that means you have to go and check your main warehouse and remove the so-called fortified rice and send it to the FDA and various other labs to check whether somebody has mixed. कित्याक तुम्ही एक ट्रक सोडलो ते ट्रक जे सांबाळले ते. So now we are connecting the dots. खंय तरी करप्शन आहा, खंय तरी गोलमाल आहा रायसान. And sufferer is who? Sufferer is the entire people of Goa. जे तुमचे भानगडी आहा. And what is next? तुमची मती कितें आहा तें खबर ना आतां. असलो करून तुमी रायस दितले जाल्यार. So we strongly condemn all these statements made by the secretary, made by the chief minister, everything. You have to come out with evidence and you have to tell the people, please go and check. We want to see. Take the media, check the warehouses all over Goa. जितली warehouse आहा तुमगेली. म्हाका तांदूळ जो मेला 2-3 हांवें सोसायटी चेक केल्या जो नवो स्टॉक आयला ते म्हणटा मार्चांतसून कमेस केला. मार्चांत स्टॉक आउट जावं ना कित्याक पोरनो स्टॉक आशिल्लो. सो नवो स्टॉक आतां आउट जाता. Our societies which I have checked, नवो स्टॉक आउट जाला आणि त्या नवो स्टॉकान you can exactly make out this rice. Now you have to check what is the composition of that rice. If it is fortified rice, then you have to make a proper analysis because it is a cap and there is a plastic coating for it. दांतांत घातलं जाल्यार तूं कट्टा प्लास्टीक म्हणून लासलें जाल्यार प्लास्टिका वास येता, कार्बन जाता. This is what I have done. I put it in water, it was floating. So आज म्हाका दिसता the state of Goa is in unnecessary stress because of the BJP government who is trying to bulldoze and make choice of the people of Goa. की तुम्ही असलो रायस खावपाकूच जावो, तुमची विटामीन आम वाडयतलेच. सीएमा कडेन हांव विचारपाक सोदता जे भाशेन वाल्मिकी बाबान सांगलां तलस्सिमिया इन मेन आमकां दादल्यांक आयरन सुबेज आसता, इन विमन आयरन मातशें कमी आसता. आमी जरी तरी एक्स्ट्रा आयरन घेतलें जाल्यार देर कूड बी डॅमेज. कोण कोण आसता जे आयरना टॅबलेट घेता कमी आयरना म्हणून, कमी असलो रायस जरी तर खायलो तो टॅबलेट घेता प्लस तुमगे ह्यो आयरना रायस घेता तुमी दिता ते प्लास्टिकाचे. कितें जावपाचें? हाऊ यू वील नो when people fall sick? Are you not responsible? Don't you think you should go and check the rice? I think this is a big blow on the government today that they are not taking things seriously. आणि ते सिरियसली घेना म्हणून आज सगळे तांचे नाकपंदार जात ते करता. इन्व्हेस्टिगेट करा. कोंडा ट्रक आयिल्लो तो रायसाचो खंयसून आयिल्लो, ताजे नंबर प्लेट ताजे सगळ्या खंयच गुदांवासून आयिल्लो कसलो रायस तो इन्व्हेस्टिगेट करा. आणि त्या ऑफिसराक थिंगसून ट्रान्सफर केलो मागीर आणि ताका आतां कोलवा हाडला. इन्व्हेस्टिगेट करा. वॉट हॅज हॅपन टू दॅट ट्रक? वेर इज दॅट रायस गॉन? वाय वॉज इट नॉट टेकन अप? सो ह्यो सगळ्यो गजाल्यो क्लियर करपाक जाय जनतेक आणि ह्यो गजाल्यो जनतेक क्लियर जावचे पुर्यान जनतेन सगळे गोंयकारांनी रायस उदकान घालचो, तेमगे विटामीन फ्लोट जाता तें विटामीन काडून सेपरेट दवरचें आणि रायस नॉर्मल तांदुळाचो खावचो. दिस इज माय रिक्वेस्ट टू ऑल गोवन्स. डू नॉट गेट पॅनिक बट डोंट ईट देअर विटामीन. इट इज युअर चॉईस. जे भाशेन आमी कोविडान चॉईस घेतलेलो, इंजेक्शन मारपाक जाय जाल्यार हांव मारतलो, नाजाल्यार ना. सो रायस उदकान घालात, हे विटामीन खावपा जाय जाल्यार प्लास्टीक खावपा जाल्यार तुमी खात, नाजाल्यार हे प्लास्टीक सेपरेट काडून दवरात. दिस इज माय सिन्सियर रिक्वेस्ट सो दॅट नो बडी फॉल सिक. आणि तू प्रोपागंडा करपाची काय गरज ना. आय एम एटलीस्ट डुईंग एन अवेअरनेस. आय एम गिविंग यू अ राईट डायरेक्शन बिकॉज यू आर नॉट एबल टू गिव्ह अस अ चॉईस बिफोर ब्रिंगिंग दिस प्रोडक्ट इन टू द मार्केट. तुम्ही सांगताले की टेस्टिंग खातीर रायस धाडला. येस, दॅट आय विल नॉट डिक्लेअर.
For the CM purpose, I have sent one yesterday to FDA lab. So CM has got all his rights to put whatever influence he has on the FDA lab. That one I have declared. काल सेक्रेटरी प्रेस कॉन्फरन्स घेतला त्यांना त्यांनी रिपोर्ट दिलाय त्याचे सगळे टेस्ट नेगेटिव्ह आहे. That is what I'm saying. To report is not the one by checking. That is the one which is come by the central government report. की fortified rice अशें आसता. तो fortified rice आता साकांत आहा तो कसलो fortified rice? Whether there is a mixture component of plastic in that or no, that you have to do of the product. No, sample analysis करपाचो वचोन आणि थिंगा तो राईस काढून ताजी टेस्ट करपाचो. Not bring us the report which was given from the central when the distribution of this fortified rice started. Let me follow up. Yesterday it was given. Outside the state jagala, it will take some time, but it will come. सेंट्रल गव्हर्नमेंटान काल जेन्ना चेक केलेलं रायस फॉर FDA No, FDA and rice केलो तो सॅम्पल हुंचो. हांवें सीएमा लेटर बरयल्या ताजे बारा हांवें सॅम्पल धाडलो रायसाचो. हांवें सेक्रेटरी चीफ सेक्रेटरी लेटर बरयल्या ताजे बारा सॅम्पल धाडला. रवी नायक ऑनरेबल मिनिस्टराक हांवें सॅम्पल धाडला. Plus I have sent a sample to the lab. Also I have sent a sample to the vigilance. सांगून दिता सगळ्यांक. गव्हर्नमेंटान प्रेशर कोणाचेर हाडपा जाय तो हाडून दी. पूण सगळ्या सॅम्पल धाडले हांवें. Now send that sample and find out. And it has to be a true thorough process. ते एक जालें. Whether there is plastic in this so-called fortified rice. And second is, do we have our human right to choose our rice? Or तूं घालून दितलो आनी आमी घेवपाचें आनी खावपाचें? How can that be? So it is two things now. पयलीं आमकां खबर आसना fortified rice म्हणून. आतां तूंच म्हणटा हो fortified rice. So पयली गोष्ट, is there plastic in that fortified rice? Lab analysis course sang. If there is no plastic, second, fortified rice, do we have human rights to choose our rice or no? If yes, then make sure we have two types of rice available, same like in the supermarket. आमकां जाय fortified rice, iron, vitamin सगळे कोणा जाय तेणी घेवचो, नाका तेणी घेवचो न्हू. डोंट इम्पोज अपॉन अस. आनी अंगणवाडी आनी तितू सगळ्या डिस्ट्रिब्युशन केलें म्हणटा तुमी. तूं लोकांक त्रासाक कोणाक घातल्या आसून. You please stop this way of doing things and make sure that people have a choice. लोकांक विटामिन जाय जाल्यार विटामिन घेवन दिया. Don't leave this like this. This is a very serious matter now. The moment yesterday you declared that it is fortified rice, we were shocked. आमी पहिले ते प्लास्टिका कंटेंट दिसते पडटा. And in case if there is plastic in this fortified rice, you are seriously taking all Goans for granted. पहिले तूं मासा हाडला लागलेले. हें खावचें न्हू, तें खावचें न्हू, हें बॅन, तें बॅन. आतां तुम रायसाचे येयले. And rice is the staple diet of every Goan. आणि तूं मागीर ते रायसाचे येताय आनी मागीर म्हणटाय की आमी हेजें हें करता म्हणून. यू आर ट्रायंग टू इम्पोज रायस. स्टेबल डायट म्हणटा तो फकत रायस गोंया. आनी आज त्या रायसाचे तुगे कंट्रोल तूं सांगतलो की आमी हे विटामीन खावपाचे आनी ते विटामीन. आय थिंक दिस इज व्हेरी बॅड अपॉन द गव्हर्नमेंट. वी स्ट्रॉंगली अपोज एंड एवरीबडी मस्ट स्ट्रॉंगली अपोज दिस. आनी हांव मागता जितले आमगे हाऊस वायफ जे घरान आमी रांदता तेन्ना बऱ्याक व्हिडिओ काडून धाडाय का. रायस तो तुमी उदकांत घालात, तेगे विटामीन आहा ते उंचेन दिया आनी विटामीन सायडीन काडून तांकां व्हिडिओ धाडा सगळ्यांक की आमकां तुगे विटामीन नाका म्हणून. देन ओन्ली वी वील नो वाय वी शूड ईट. वाय वी शूड ईट दीस वेन वी डोंट नो वॉट वी आर इटिंग. मरपाक सगळ्यो नाका जाल्ल्यो. मागीर म्हणटा आमी भियोता म्हणून. तुमी करता तशें. issue today exactly confusion. You are saying that plastic rice is being sold on the pretext of fortified rice. See, firstly, we never knew that there was fortified rice mix. Were you told? No. Nobody of us were told. Yesterday, when a complaint came to my office, then we investigated. I did a small test, which you all have seen. With the little science and chemistry, everything what we have learned in school, आम्ही काढलो रायस काढलो उदकांत घातलो. रायस नॉर्मल तो देंवलो तो दुसरो भाशेन वायट दिसता तो वयतलो. तो फ्लोट कित्याक जालो काय म्हणून चोवपाक गेलो. एक चाबलो म्हणचे प्लास्टीक कशें ते काडलो आनी मागीर एक वात पेटयली आनी देन आय ट्राय टू बर्न इट. आय ट्राय टू बर्न द नॉर्मल रायस बर्न जायना. ओ रायस पुरपूर करून बर्न जालो तर कार्बन प्रेस करून जालो सगळं कार्बन. दिस इज वॉट वी डीड yesterday and then we said that this looks like plastic and is a plastic rice. The moment when we said plastic rice, the state comes and says no, this is not plastic, this is fortified rice.
So there was one issue that we had put up, saying that it looks like plastic. It is a plastic rice. They now came up with the issue saying that it is fortified rice. So who are you to make the choice of rice that we want? You are forcing upon the rice. So दोन issues are now the government has to come clear that it is not plastic. We have done a test. This is the test report of the various rice. Otherwise मुझ बरं हांव व्हरता आणि हांव व्हरता सोसायटी रायस तुम्ही व्हर सॅम्पल सिलेक्ट करून the grains and I will also take. Then people are clear. There is no plastic content. Second is make a choice. Don't impose upon us iron and vitamin together. Give us a choice. It is our human right to select what we want. दिसना तुमका तू कित्याक तोंडा घालून म्हणून तुम घालून आम हातले. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.